ह्या दोणवणीच्या काळार प्राचीत काळार आमी सगळीं जाणां मातशें आमचें मन बदलता. आमची चाली प्रमाणे आमी ते भाशेन जियेना. कित्याक लागून? कित्याक ह्या काळार आमी जेजूच्या कोश्टा दुखांत भाग घेता. कित्याक ताणें आमचें जिवीत पोतकोरलें आनी आमचे पासत तो मेलो. पातोक आमकां मारूंक भायर सरला. आमकां तें समजना. आमी देवा सुरशिरी अदीक आनी अदीक पयस वता जितली आमी पातकान रावता तेन्ना तशें घडटा आमचें. आनी देवा सुरशिली पयस गेली की ना आमी आमचेच सुरशिली पयस जाता. आमीच कोण ती आमकां वळखना. हाका लागून आमी दुसऱ्यांकूय समजना आनी हो गोंदळ आमचे मदें वाडत वता. ताका लागून आमी मागीर हें घेता तें घेता, हें विसरोंक कोत्ता आनी हे भाशेन आमचें सगळें जाता. ही वासना मागीर आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्तात आनी ती आमचें जिवीत कंट्रोल कोत्ता. आमी मागीर सारकीं गुलामपणांत आसता. हे भाशेन पातकाचो सैम आसा. आनी आमी पातकाक पयलीं भुलता. कित्याक तो आमकां भायल्यान सगळें बरें बरें म्हणटा. मजा आसा तातूंत. मजा कितलो गोत म्हणून घेवंक जाता. मागीर आमकां मजेचीच वीट येता. तेंच करूंक आमकां नाका जाता. पूण ताणें आतां आमकां सारकें फारायलेलें आसा. हातूंतली आमकां सुटका मेळो ना. आमी हांकां सांगता तांकां सांगता दुसऱ्यांचेर घालता हें बोगलांडा कोत्ता. असलें आमचें जिवीत पातकी आमी जियेता. पूण असल्या पातकांतलो तो आमकां निवारता. कित्याक तो आमचे भितर आसा आनी तो आमचें पातोक अणभवता. इतलो ताचो मोग आमचें सगळें. तो ताका आमी तर उलो मारलो रोखडोच तो आमकां तातूंतली निवारता. आनी कितले फावटी आमी ताका उलो मारता पूण आपल्यापणान आजून आसा. ताका लागून आमकां पातकांतली भायर सरोंक जायना. ताणें आमकां पातकां बक्षिलीं. कुबसाराक गेले म्हणचे आमी आतां मेकळी जाली पूण आमची दोणवण करूंक ना. आमी निर्णय घेवंक ना की आतां ह्या फुडें अशें करचो ना म्हणून. हांगसर थोडी शिस्त लागता. आनी हाका लागून ह्या काळांत आमकां कुरपा मेळटा उपवास करपाक, दोणवण करपाक. कितलीं जाणां हांगसर एकूच जेवण घेतात. वर्शी जायना आमचे लागीं पूण ही कुरपा मेळ्ळेली आसा. कित्याक जेजू बरोबर आमी 40 दीस सात्ता. आमकांय पातकांतली सुटका जाय पूण आमी आमचेच पासत जियेना. आमी जेजूचे कुडींत जियेता म्हणटत जेन्ना आमी कितें कोत्ता तें ताचे कुडीकूय लागता, दुसऱ्यांकूय लागता. तांकां दिसता समजता तें आमकां कळना पूण देव जाणा. आनी खूब फावटी सोंपेपणी आमच्यान बरी वस्तू करूंक जाता. तातूंतल्यान कळटा की आमकां कुरपा देवान दिलेली आसा म्हणून. हें सगळें ताच्या मरणाक लागून, ताच्या कश्टांक लागून. आनी ह्या दिसांनी आमी कश्ट दोग सोंसूंक तयार आसता. हो काळूच तसलो कुरपेचो. आनी कुरपेन बरोवन आमी जेजू सारकीं अदीकान अदीक जाता. कित्याक आमी ताचें सवें आमचें जिवीत जियेता. आमचें जिवीत आमचें सवें न्हय. आमचें जिवीत ताचें सवें आसा. आतां पळयात इतिहासान कितें जालें पळय तें. लोक अशे भशेन पातकान आसलेलो इतलें पातोक थंयसर रुजलेलें की देवान अशें येवजिलें की ताका हांव निवारतलो. नोए एकलोच आसलेलो आनी ताचो कुटूंब जी देवाचे आयकॉन जियेतालीं ताचे बरोबर ताणें सांगलें जांकां येवंक जाय ती यात. व्हडलें तारू बांदलें आनी ताका आपयलीं. पूण चड लोक येवंक ना. कित्याक देवाचें उतर आयकना. देवाचें उतर ती समजना. आपणाक जाय पळय तशें कोत्तात. करात. आनी हे भाशेन तो पूर आयलो आनी सगळीं जाणां मरोन गेलीं. हे भाशेन एके वटेन देवान सगळ्या जाणांक क्लियर केली पूण देवाक तें मानूंक ना. म्हजीच रचना म्हज्यान तांकां तशी सोडूंक जायना. तर ताणें अशें येवजिलें आनी आयज तें आमी पळयता
ह्या फुडें हांव कोरार कोत्ता तुमचे बरोबर. कोरार म्हणजे कितें? देव आमकां सांगता हांव मरो पर्यंत तुमकां सोडचो ना, तुमकां हांव सांबाळटलो, तुमकां राखतलो. हे भशेन पूर येवन तुमकां नाश तुमचो कोचचो ना. तुमी कितलीं पातकी जावं, पूण तुमी पातकांतली भायर सरशात जाल्यार तें अदीक तुमकां बरें, कित्याक तुमचें जिवीत म्हजेंच जिवीत. तुजे भाशेन ताणें कोरार केलो. आनी जेजू सवें हो कोरार ताणें पाळलो. कित्याक मनशाक कितलेय कोरार केल्ले ताणें अब्रामा बरोबर आनी दुसऱ्यां बरोबर, ते मनशान पाळूंक ना. पोत्तून पोत्तून पातकान पडटात आमी. आमच्याच जिवितान पळयात, खूब पाटी आमी बरीं आसता आनी सट करून मागीर कितें जाता आनी मागीर ते मेरेन सावन आमी मागीर पातकानूच आसता. तातूंतली आमकां भायर पर्यंत सरोंक जायना, आमकां तें दिसती पर्यंत पडना. पातो कितलें चतूर, आमकां फुसलायता आनी फसयता. अशें कोत्ता तें. आमकां तेन्ना समजना. लोक आमकां शिडकायतात, ते म्हणटा ना 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 हांव जाणा सगळें, हांव जाणा ना. ताका लागून आमी खालती जावंक जाय. म्हज्या बुडीन जितली आमी खालती काय पोतकोत्तेल्या तितलें आमकां हें सगळें समजोंक लागतलें. खालती काय कशी पोतकोत्तेले आमी, एक सोंपें मागणें हांव तुमकां शिकयतां, जें जेजूनूच आमकां शिकयलां. म्हजे सवें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सवें रिगून रावतां. सगल्यो कोत आमी ताचे सवें रिगून आसा. कशी? सुस्कारांतल्यान. सुस्कार ना जाल्यार आमी मरतल्या. सुस्कार म्हणजे जिवीत, आनी जेजू जावन आसता तें जिवीत. जेजू सुस्कारांतल्यान आमचे कुडींत मनांत येता आनी सगळे आमचे सांदे आमी आमचे सांद्यांक पर्यंत वखनात. कितें जाता पळय तें आमचे कुडींत, पूण तो सगळें चलयता. तो आमचे सवें येता आनी आमकां जिवितान आपल्या जिवितान बोधता. आनी ताचे सवें आसन आमी. ताचे सवें आमची सगळीं चिंतनां, भावना, चाल, दर्या. चिंतनां आमकां स्टार्ट करतात पातकाचे हे सोयेक दिवंक. तर ती चिंतनां कसलीय जावं ती भियेनाकात. जेजूच्या नांवान ती भायर काडात. जेजू 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 हे भशेन सुस्कार काबार जाय पर्यंत पिळून सगळें भितर हात दितलें बरें वायट भायर काडया. जेजूचें दवरलें की ना तो रोखडोच नितळ कोत्ता. कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा. नितळ जालें की ना बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा, ताचें बरेंपण आमचें सवें भरून काडटा. आतां आमी जेजू भशेन एक आणी साफ कोत्ता. तेन्ना पयले पाटी थोडे म्हणणें हितून तातूंतल्यान भायर सोदता, मागीर आनीक, मागीर आमी साबू लायता आनी साफ कोत्ता. ते भाशेन प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या नांवांत आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जातल्या. हे भाशेन आमी 5 मिनट न्हिदच्या करीत तर सगळी नितळकाय आमचें सवें येतली आनी जेजू आमचें सवें आसा तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो. कित्याक पातक आमचे मदें चाली स्टार्ट कोत्ता, प्रोग्राम स्टार्ट कोत्ता. हे सगळे प्रोग्राम चाली भितर आसात, ते आमच्यान काडूंक जायना. हें भितर घालून ना, फकत ताच्यानूच काडूंक जाता. आनी तो रातभर आमचें सवें हे पर्यंत आमकां थाऱ्यार हाडटा. सकाळीं उठलीं की ना आमी नवी रोसना जेजू सवें ताका एकवटोन तेच भाशेन रावंक जाय. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून बरोवन आयली, जेजू सवें दवरलें. आतां सकाळीं आमी नितळ मनशां ताचें सवें घडोवन आयलीं की ना मागीर आमी खेरीत सांदो जो आमी जावंक जाय जेजूचे कुडींतलो तो आमी जावंक लागतल्या. आनी ते भाशेन आमी आमचें जिवीत आख्खो दीसभर सादतल्या. आमचे मदीं कसलीय चिंतना येवं, बरी वायट पोजडी कितें जावं, जेजू 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 म्हणून तें नपयत जातलें आनी ताचो आत्मो आमचे सवें येतलो आनी आमचे भावार्थाचे दोळे उक्ते जातले आनी आमकां सगळें दिसोंक लागतलें. आनी ते भाशेन आमी जेजू सवें आमचें जिवीत सादतले. कित्याक आमी जेजूचे कुडीचे सांदे. आनी दुसरी तर जियेना जाल्यार तांची चिंतना उतरां कोन्यो आमी जेजू सवें दवरतल्या. तांची उतरां कोन्यो चाल आमचे सवें दुसरी चिंतना भावना उत्पन्न करतात. आमकां राग येता, आमी भिरांतीन आसता, ही तांकां लागून जाता तें. म्हणून तांचें जिवीत आमी जेजू सवें धरून आमचेय भितर कितें ती उत्पन्न करतात. हे भाशेन आमी मागण्याची मनशां जातलीं. जेजून आमकां सांगलां तें मागणें दवरा म्हणून. आनी मागण्यांत सगळें घडटा.
मागण्यान म्हणजे कितें देवाचे गोठायेन आमचे गोठायेन जायना तें. तर हे भाशेन भयणीनो आनी भावांनो, आमी तर आमचें जिवीत सारूंक लागत जाल्यार खरेपणी पयराचीत काळ आमी कोत्ता पळय तो बरो जातलो. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी जियेतले आनी जिवीत ते भाशेन आमी जियेता, पूण ते भाशेन जियेना. कित्याक लागून हें आमकां समजोंक ना सारकें. समजत तर सगळो गत आमी ते भाशेन जियेतले. मागीर कितें जातलें, जितली आमी ताच्या पवित्रपणान जियेतल्या तेन्ना जेजू जशे भाशेन पवित्र आसलेलो पूण ताणें सगळे आमचे आपणाचेर घेवन आमचे पासत तो मेलो, तेच भाशेन जेजू आमचे सोबेन हे भाशेन दुसऱ्या पासत मरतलो. तर तुमी भियेनाकात. कित्याक म्हणून भियेतात तुमी? आमचेर कसलेंय वायट कोसळ्ळें जाल्यार भियोंक फावना. जेजू आमचे भितर आसा, ताका ते कोठोन दवरात आनी तो रोखडोच आमकां घोटाय दितलो. कशे भाशेन फुडलीं पावलां मारूंक जाय पळय ती प्रत्येकानी. म्हज्यान तुमकां सांगूंक जायना हांव कसो जियेता पळय ते भाशेन तुमच्यान जिवंक जायना. तुमी कशे भाशेन जिवंक जाय ते तुमी जाणात, प्रत्येक जाण जाणात. कित्याक आमी सगळीं वेगवेगळीं ताचे कुडीची मुनियारां आनी सांदे ते भाशेन आमी जिवंक जाय. तर हें तर तुमकां समजलें जाल्यार आयची आमकां पळय वाचपां सांगतात तातूंत आमकां गोठाय मेळटली. पळयात जेजू तो कितें आमकां सांगता, नेमलोलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. जेजूक मानून घेयात. तो आमचे भितर आसा, तो सगळें बरें करतलो. ताका चिटकोन हे भाशेन तर तुमी रावशात जाल्यार आमकां आनी कांय भिरांत ना. जसो एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावल्या शिवाय ताच्यान आपणाचीच वस्तुंगी फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सवय रिगून रावल्या शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जावचें ना. आनी ताचे सवय रावली की ना तोक तसलीं फळां सायबाची पळयात कशे भाशेन आतां जिवीत आसा तें. आतां पर्यंत देव ताचे सवय वावुरता, तोक तसलीं फळां दिता. आमी तर आमचे वस्तुंगी केलें तें थोडोच चुगत, देव बरें करूं म्हणलें जालें. देव बरें करूं म्हणून जाल्यार आमी तापतात आनी मागीर परतून बरें करिना आमी. असलें चलचें ना. जेजूचे सवय रावली की ना आमकां आनी कसलीच भिरांत ना. ती कितें म्हणटात करतात. हांव बरेंपण करीत रावतलो कित्याक देव जेजू म्हजे सवय करता. हे भाशेन आमचें जिवीत जावंक जाय. आनी हे भाशेन आमकां पावलून सांगलां, पेद्रून सांगलां, जेजून आमकां सुटका दिल्ली आसा, ताच्या पुनर्जिवंतपणान आमचें जिवीत सारया. सारूंक जाय जाल्यार हें विसरूं नाकात. रातची कोंत घेयात, ताका 5 मिनट लागतात. सगळे प्रत्येक मणीचेर सुस्कार घेवन जेजू जेजू जेजू. तुमकां घडीक वाज येता जाल्यार तुमी आपलेपणांतूच आसात. तुमी तर तें मोगान करशात जाल्यार तुमकां बरी सुटका मेळटली. इतलीं औशधां म्हणजे पिल्लांक घेवपाची गरज ना, दुसरें करपाचें ना. कित्याक हें खूब आमीच आमचेर ओडून घेता. ओदरूश येता आमचेर. आतां म्हाका आतां थोडे जालें तें हांवें कांय ओडून घेवंक ना, पूण जालें तें. जालें जाल्यार जेजू सवयेन दवरपाचें आनी तातूंत आमी सगळें जेजू सवयेन दवरून फुडें वचपाचें. तातूंत म्हाका आनीक गोठाय मेळटली, म्हाका गोट करतलो. दुसरे फावटी दुसरें आयली की ना तांचे मदें तें वायरस आसलें जाल्यार म्हाका लागचें ना. हे भाशेन हांव जाणो. तर ते भाशेन आमी फुडलीं पावलां मारीत रावया जेजूच्या कोठान. आतां आमच्या हात अशें ओणगेन धरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता, ताका हाजीर जावया. कितलें व्हडलें बाग आमकां. देवूच आमचे सवय आसा. देवा सवय सगळीं आमची चिंतना भावना दवरया. जेजू सवय, जेजू जेजू भितरल्या भितर जेजून सोकलें दवरात. जेजूचें दवरलें म्हणटत तो रोखडेंच तें काडून आमकां नितळकाय दिता, निर्मळकाय दिता. आपल्या पवित्रपणान तो बोधता. कितलीं किरकोळ मनशां आमी कोणूच न्हय, धाकटुले किटोक कशे. पूण आमी समजता की आमीच आख्खो संवसार म्हणून. तर सगळें आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत हे परी करया. आनी ताचे सवय आमचें जिवीत आसात तें आमी पत्करुया. ताचो खेरीत सांदो जावन आसा हांव.
ताणेंच म्हाका घडोवन हाडचें. आनी ह्या कारणाक लागून सायबीण मायन हो मनोभव पत्करलो, हांव चाकोर सर्वेस्पराची, तूं म्हजें सवें कर तुका जाय पळय तशें, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरां पोर म्हणें. तुवें जशे भशेन येवजिलाय हांव कसलो सांदो तुजे कुडीन जावंक जाय तो, ते भशेन तूं म्हाका घडोवन हाड. आनी तातूंत आसा म्हजी दादोसकाय, तातूंत आसा म्हजें परिपूर्ण जिवीत. जेजू आर्ग आनी दिनवास तुका, कित्याक हें तुवें आतां आमचें सवें घडोवन हाडलाय आनी तूं आमकां सगळे प्रकारची पेकोवणी दितले, कुडीक, मनाक आनी ओतम्याक.